अरे 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 म्हाका एक सांग, हे लिंबू मिरचीची काणी कितें? चेक करूया कोणाक चड कमेंट येयला ते, तुका काय म्हाका, आणि त्या हिशोबान कुकिंग करतले. चल पळोवया. तुका एक भोंजे करून दिवन आल्या भोंजे. फेल्सी रॉड्रिगेज, गॉड ब्लेस यू बोथ, गॉड ब्लेस यू टू. नीता गोसावी, मार्को गँग फायनली. जस्ट माय ब्रो. हिरो सेलिब्रिटी दिलीप नायकाक सारखी सेलिब्रिटी ह्या असली सारखी एकदाचे बाबा त्याचे काम कर, तर त्याच्या एकदाचे काम करूया. तुमका बाबा जाय उर्राक जाल्यार हांव बाबा पळय हेका सजेस्ट करता, हेंका सजेस्ट करिना हेका करता. उर्राक न्हू, निरो निरो सॉरी निरो निरो बीन तो इकता. तुमी केन्नाय वाटेर तेका मेळ्ळे जाल्यार तेजे कडल्यान घेवचे. तेज्यो मातश्यो रेटी सेलिब्रिटीच्यो रेटी असता, पण तुमी तेजे कडल्यान घेवचे. सारकें सारकें मरे. आनी तो बरे बरे न्हू निरेत न्हू, आनी खूब तरेचे कितें कितें हाडटा. पणसाचे घरे हाडटा, आनी कितें हाडटा रे सेलिब्रिटी नाय? हाडटा बियो बियो आणि पणसाचे घरे घरे आणि पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न आणि कितें कितें विकता. हय मरे. आणि आता तू जंगलान कित्याक गेला रे? सेलिब्रिटी दिली बँकेन डेपॉझिट करपाक न्हू मरे. चल काडया मरे लेंबो भावानी भायर. दिलीप नाईक पळय रिवर्सान घेऊन वयता आपणाची हाया भुजा. अरे 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 शे सारको सेलिब्रिटी भाव चलयताय मरे तू. अरे दिलीप चल ते मया या बोटिंग कडे. पळोवंक शकता सेलिब्रिटी दिलीप नायकान आपणाची लॅम्बो भावानी हाडलेली असा. तो कितें सांगूंक शकता लॅम्बो भावानी बद्दल, कितें सांगूंक शकता? आनी म्हाका एक सांग, हे लिंबू मिरचीची काणी कितें? असो यो दिलीप यो, असो यो. अरे यो रे. तसो तसो तसो. वयस सेलिब्रिटी दिलीप नायक. हे लिंबूची काणी कितें ती सांग रे. लिंबू ना हय नजर ना लगे. नजर ना लगे, बुरी नजर मरे. हे माझ्या भाशेन माझी बीन लागू शकता रे. सारखे सांग रे दिलीप. हे लिंबूचे एक लिंबू सोडा हे करूया, लिंबू सोडा बीन करूया, पाणी बिणी हाडया. आणि हे दिलीप एक काम करूया, तू सोडाची बाटली हाड, हा लिंबू आणि साखर हाडटा. लिंबू नाका, हा साखर हाडटा. लिंबू आहात हांगा, लिंबू मिरची मारया आणि सोमतेच लिंबू पाणी करूया. सांग रे बेगीन सांग रे दिलीप. तुझे घर आहे थोडं माझं गो कायची काय मासली काबार करून बसला. आणि ते किरे सोनूची टिक्की किरे गोल. सोनू तू बरोबर त्याला कर. सोनूची इतकी कसं गोल गोल इतकी म्हणजे इतकी काय आकार कसा गोल इतकी आका आका हुकू हुकू की म्हणता रे. चेड्डी काय जय बाबा म्हाका दिसता सायकल तुझ्या गाडयेक तो फाटल्यान लिंबू आहा तो तुका लागला शुगर. तो लिंबू काय नाल्यार तुका तो लिंबू आनीक लागोंक हा. ऐकता तू? ऐकता काय ना? आम्ही निरो कसो काडटात ते तुमकां दाखयलो. एक्झॅक्ट 100% दाखोवंक शकना, कित्याक थोड्यांक लोकांक न्हू व्हिडिओचेर येवपाक आवडना, आनी ते गांवांतले लोक जाता न्हू तांकां न्हू जप करून आवडना येवपाक. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी तुमकां एक एक्युरेट दाखोवंक ना, पण जितले ते सांगी तितले तुमकां आमी एक्सप्लेन करी. आनी सिद्धार्थ दिलीप नायक आपणाच्या घरा गेल्लो आसा आनी हांव म्हाज्या घरा येवपाक भायर सरलेलो आसा, कित्याक टायम जालो, लेट जाली. आनी गरमेन नाका शेवट जाता, भायर भोंवलोय म्हणून जायना न्हू बेश्टोच. आनी थँक्यू सो मच गायज की तुमी अशीच आमकां बऱ्या प्रमाणात सपोर्ट करता म्हणून. आनी कालच्या व्हिडिओचेर आमकां घे म्हणून कॉमेंट्स येयले, गूड कॉमेंट्स. ओके, आमची फकाणां, आमची खाजी, आमची मस्तेमाणां न्हू लोकांक खूब आवडटा. आय नो. थँक्यू सो मच गायज. जे आमी आसा, जशी आमी आसा तशीच आमी दाखयतात. ओके, प्रेजेंट करतात यूट्यूब चॅनलाचेर.
आमचो स्वभाव तसो, आम्ही दोगांय झगडात असता, आमचो नेचरूच तसो. दिस इज हाव वी आर. की सांगू शकता तू? चल अब होगा मुकाबला. कसलो मुकाबला? चेक करूया कोणाक चड कमेंट येयला ते, तुका काय म्हाका, आणि त्या हिशोबान कुकिंग करतले. हांव जिकात जाल्यार तू करतलो, आणि तू जिकात जाल्यार हांव करतले. तू जिकात जाल्यार हांव तुका ताती हाफ फ्राय करून दितलो. ते हाफ फ्राय ताती नाका जाल्यार तू लायफ टायम मागीर हाफ फ्राय तातीत खा, हांवूय करून दिता. म्हाका कितें. चल पळोवया. तुका एक भोजें करून दिवन नाल्यार भोजें भोजें फ्राय करून दिवं. भोजें फ्राय हेवी लंच जाय. हेवी जाय तुका जाल्यार. पळय ऐक जेवणाक जाय म्हाका एलिस्टर ब्रोन त्या दिसा कोंबडी केल्लेली पळय. येदो व्हडलो मेनू म्हाजे कडेन ना. जावचो ना. येदो पळय. व्हडलो म्हाजे कडेन जावपाक ना ना. तसली कोंबडी करून दितलो तू म्हाका. कसली आहले. ते ब्रो ती रोस्टेड चिकन कितें तरी. इतली आणि फुल पावर तू तेकाच ऐक, करतर. एलिस्टरागेर वच, एलिस्टर ब्रो एलिस्टराकूच करतर. एका न्हू तू ती रेसिपी मातशी सांग. एलिस्टराकूच करतर तू. म्हाका सांगू नाका तू. ना रोस्टेड चिकन एलिस्टराकूच करतर तू. ना. तोच करून दितलो तुका. तू करून हा दितलो. ना. हांव तुका भोजें करून दिता जाल्यार. हट. हांव हारता जाल्यार आनी हांव तर जिखता जाल्यार तुजे कडल्यान म्हाका कितें कितें जाय पळय तें तशें सांगता. न्हू. चिकन तंदुरी, ऐक, चिकन ऐक. मटन बिरयाणी आनी हें तें सगळें. आनी म्हाजें फेवरेट सारकें बटर गार्लीक सारकें स्क्विड्स बटर गार्लीक जाय म्हाका. आनी प्रॉन्स बटर गार्लीक जाय. हें सगळें जाय म्हाका. हाफ फ्राय करून ताती दिता कोणाक तुका. हाफ फ्राय केले तोंडान कितें आनी टेंग 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 करता. चॉकलेट हा जाय खातलो. चॉकलेट हांव कित्याक खावं? चल चेक करूया मरे. कितें चॅक करया? इज्जी गई. कितेंय सांग. कॉम्पिटिशन कशें कोणाचें कॉम्पिटिशन? आमच्या दोगांच्या भितर कॉम्पिटिशन. हय. फाल्यां आयज रात आतां घरा वचचें आनी आमी कॉमेंट चॅक करया. म्हाका- आतांच चॅक करया. म्हाका चल चड चल हा. सो आज कर सो अप चलो म्हाका लेट्स चड सी. हा. पळया कोणाक चड कॉमेंट आहा पळय ते. म्हाका चड हा. आनी कॉमेंट ना जाल्यार पडली पाड मागीर. म्हाका मागीर चड कितें हा. करपाचें सांग? आवय खूब दुखता करून ऐक, दिवपाचें. म्हाज्या वाटेन चड जाण आहा. पळया लेट्स सी. आता तुम्ही पळोवंक शकता कॉमेंट येयल्लेले आसा गोवन बॉय म्हणून ठणठण गोपाळ. बरो आहा कॉमेंट. आमचे भयण जॅसी डिकॉस्टा ही म्हाजी भयण हा. केन्नाय तुमकां सांगता. आनी सदीत आमच्या फावरान आसता ते. ओके. आनी जुएना क्रास्टो, टॉम एंड जेरी, इक्वल. बोथ ऑफ यू. आय एम ऑन बोथ ऑफ यू. ओके इक्वल आहा आमच्या हितून. ओके. आनी कितें मार्ता बरेटो. अंकिता सायड ये पयलोत. You guys are always fight but not serious. I am both of you sides. Thank you so much. Thank you so much. Means a lot. Felcy Rodriguez. God bless you both. God bless you too. Nita Gosavi. Hi Avi and Anki. Khaji samke tumche. You both are amazing. Tom and Jerry. I am on Avi side. एक म्हाज्या वाटेन. पुढे पळ. Thank you. Leticia DiCosta. Avi, I like your cute fight with Ankita. Love you both. Doganchi side. Please don't fight both. Anthony Rodriguez. Kide? Laurie Fernandez. What a lovely vlog. Really full of fun. Princess, Avi, you're a great comedian. Thank you so much. I am both of the sides. Please don't fight. God bless you both. God bless you too. Xavier D'Souza are Tom and Jerry. हे आमचे फेवरेट पळय. हांव झाडा आसले तुजीच सायडीक येतले. माझी सायड ये. हे ना तुजेच सायडीक येतले. Laurie Fernandez, bro, anytime you can come. We can enjoy the food. Yes, forever. One day.
स्नेहा आय एम ऑन दी साइड काय होय ये सगळ्यात थँक तुका यू डोंट फाईट हॅव पेशन्स वी ऑलवेज हॅव पेशन्स अँड वी डोंट फाईट ब्रो आय एम विथ यू इन योर चॅलेंज वी नीड टू विन तुका दोनच येयल्या ए हे पळय. चार झाले माझे हे चार कर जब्बा ये परत माझ्या कॅथरीन ब्रगॅन्झा अंकिता सायड असा खंय हांव. थँक्यू सो शे. मच गीता काकी पया आवय गीता काकी पय तुझीच सायडीक ये इट्स युजलेस वी हॅड बीन लास्ट इयर ब्रँडेड हे ते सांगता हेच्या बद्दल अंकिता सायड ये अंकिता सायड गुड अवी तुमची काकी बोथ सायड काकी थँक्यू सो मच तू आमच्या वांगडा आसा तेच व्हडले थँक्यू सो मच शुएना रॉड्रिगेस अंकिता सायड यू बोथ आर गुड रीच तू माझ्या सायडीक ओ एम जी सॅनिटो ब्रो ऑलवेज स्मोक असू अंकिता सायड Yes. सायड कॅट फायड सगळे अंकिता सायड गुड अवी हा वय सॉरी दोगांय तुम्ही आणि हे आणि ते आय एम सायड ऑफ माय सिस्टर ये आय एम ऑन अवी सायड तुझे कमी हा परत माझे अंकिता सायड नो फायटिंग गो वॉकिंग यू गॉट लेग्स टू वॉक हा वय माझ्या सायडीन टीम अवी वर्सेस अंकिता रिच माय डार्लिंग सॉरी पहिलाय कशें अंकिता सो गाईज हे पळयात आतां हांव घालता भितर मिरच्यो धुवन घेता मातशें ते उपरांत घालता खूब सारो कांदो तळसून घेता बरें बुर्जी न्हू तुमकां खरें सांगता एक बुर्जी तर तुमी करतात न्हू मेक शुअर न्हू कांदो सारको जळोंक जाय जे बरो शिजोंक जाय कांदो तर बरो शिजना न्हू इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बुर्जी बरी लागता ओके आनी लोक न्हू खूब तरेचे मसाले घालतात कोण ब्लॅक पेपर घालता कोण आनी कितें घालता हांव तुमकां सिंपल सांगता कित्याक एवरी टायम घरान हायफाय मसाले काय आसना न्हू बेजिक्स आसता मसाले घरान सदीक सो बेजिक्स मसाल्यानूच तुमकां हांव दाखयता कशें पळय तें सो गायज हांवें यूज केला पळय नॅचरल हे आमचें आसा गांवठी तांतयां ओके हांव गांवठी यूज करता हेल्दी एक सारके सो हे यूज करतलो हांव मीन वायल आमचो कांदो जाता रेडी कांदो हांगा आहा सो आतां हांव घालता टमाटर बरें तळसून घेता बरें स्टर करा सारकें फूल पावर मग सो गायज ही मॅगी कोण कोण वळखता ही म्हाका हाडल्या एलिस्टरान भायरसून पळयात ही भायली मॅगी नॉट इंडियन सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी ही मॅगी घालूं शकता ऑर एज विदाउट मॅगी करूं शकता मॅगी क्यूब ओके सो हांव एक मॅगी क्यूब घालता जस्ट टू गेट अ गुड टेस्ट नथींग स्पेशल कित्याक म्हाका न्हू ती खूब लायक भायली स्पेशली हाडूंक लागलेली हांवें एलिस्टराक आनी एकल्यान हाडल्या म्हाका सेम मॅगी क्यूब्स आनी आतां व्हडले मनशां आमकां फोन बीन मारिनात न्हू गा आमी मागीर कित्याक आमचे नंबर कोण डिलीट करता जाल्यार आमी तांकां घेवन बसना मागीर माथ्यार आतां सावंती घटा हांव घेता गरम मसालो चड नाका रेडी पावडर इल्लो चड नाका मिरची घेतली हांवें टमाट घेतला कांदो घेतला चड क्वॉन्टिटी जाय जाल्यार कांदो आनी टमाट न्हू चड घेवंक जाय सो हे पळय ही तांतयां न्हू बरी
कामीण बिमीण जावपाचे चान्सीस ना हे पळय. ओके सो हांव हे ताती यूज करता. दाखय हांगा ओके. तुमकां जाय तितली तुमी तांतयां घेवं शकता. आमी 3 घेवया. गाईज तुम्ही पोवू शकता हांगासर पेस्ट कशी जाल्लेली आसा. सो वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट, स्टर, कीप स्टरिंग. ओके. आनी न्हू बुर्जी केन्ना बरी लागता जाणा जेन्ना तोयाक न्हू मातशी तरी पोनाक लागता पळय तेन्ना स्मोकी फ्लेवर येवंक जाय ताका. ऑरेस ती तितली खास बरी लागना. आनी बुर्जी न्हू खूब तरेच्यो करूंक मेळटा. सो गायज आमची बुर्जी जाल्लेली आसा रेडी. थोड्यांक जाय जाल्यार आनी क्रिस्पी करूंक जाय न्हू जाल्यार स्टर करीत रावा मागीर तें पातळ जाता. ओके म्हणजे बारीक जाता स्टर करीत रावत जाल्यार. सो म्हाका तशी आवडना, अशी आवडटा. कोणाक स्पायसी जाय जाल्यार चड मिरच्यो घालच्यो, कोणाक आनीक मातशी बरी जाय म्हणजे अशी गोड अशी कशी जाय जाल्यार सॉस घालचें. ओके सो लेट्स ईट. सामकें. सो गायज आयज तुम्ही पयला आसतलो हांवें केल्लेली एग बुर्जी. तुमकां कशी आवडली बीन जाल्यार कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करून सांगा न्हू गो. हय. अरे बरी आसात तुम्ही सगळी चॅप्टर एका कमेंट थँक्यू करता. सो मच. आणि म्हाका बाबाजी का थोल्लू एका बाबाजी का ठिल्लूच करूंक जाय. तेंका सगळ्यांक आवडटा, तू आवडाना. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट चीज तुमकां सांगूंक सोदता. म्हाजे केसूय बरे वाडलेले आहा जाले आनी मातशें मागीर हांव म्हाका जाय तशी हेअरस्टायल करूं शकता. आनी येस तुमी आमच्या ब्लॉगांनी पयला आसतलें आमी फाटीं पणजे एकदा आंटी कडेन गेल्लेली. जाणटी तिच्या पांयांक उदीक जाल्लेलें मागीर तिका घरान कोण नासलो, भुरगो तिजो एक्सपायर जाल्लो. तुमकां उगडास आसता आसतली न्हू. ते आंटी कडेन आमी वयपाची आसा फाल्यां मेळपाक न्हू. आनी खूब तेंपान वयता. बाबडे सोनियाय ना, सोनिया बाबडे बिजी आसा, घरान तेज्याय प्रॉब्लम आहा. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी चिंतलें की आमी दोगांय वचया म्हणून तिका न्हू मेळपाक. आनी थँक्यू सो मच खूब जाणांनी तिका सपोर्ट केल्लो फाटीं. पण आयज रायट नाव तिची सिच्युएशन तिची कंडिशन बिगड आसा सारकें. आनी ती फाटीं थोडे दीस पयलीं एडमीट आसली हॉस्पिटलान आनी तिका अटॅक येयल्लो. ओके सो म्हाका बरें दिसोंक ना. बिकॉज ऑफ दॅट हांव तिचे कडेन मेळोंक गेल्लो, मेळोंक वयता सॉरी फाल्यां मेळोंक वयतलो. आनी थँक्यू सो मच गायज तुमी असोच सपोर्ट दाखया. आनी मेळटा तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन आंटी वांगडा न्हू. टिल देन तुम्ही आमच्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा गुड नाईट बाय बाय.